माय मोगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. आयज फाल्यां हवामान विभागाचो येलो अलर्ट. कांय सुवातांनी घसघसलो पावस, कांय कडेन घसघशीत वाऱ्याचो नेट. गांव फुडें व्हरतले जाल्यार भुरग्यांचें विजन येतलें उपेगाक. चिंचणीच्या सरपंचान उक्तायली आस्त. बाल दिसा निमतान चिंचणी भरली भुरग्यांची ग्राम सभा. कळंगुटे परब वाड्या वयली बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण. 20 रूम आनी 6 टॉयलेटी वडयल्यो मोडून. पंचायतीची कारवाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 14 आनी 15 तारखेक म्हटल्यार आयज आनी फाल्यां खातीर हवामान विभागान येलो अलर्ट दिलो. राज्यांत कांय सुवातांनी पावसान सांज वेळार नेटान हजेरी लायली. कांय कडेन गडगड घालत पावस वाऱ्यान झोडपून काडलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. कळंगूट परब वाड्या वयली 5 बेकायदेशीर बांदकामां पंचायतीन आयज मोडून उडयली. 20 रुमांनी लोक भाड्यान रावताले अशी माहिती मेळटा. पळयत नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कलंगूट परबा वाड्याचेर आशिल्ले टोटल 5 स्ट्रक्चर्स आयज कलंगूट पंचायतीन डेमोलिश करपाक काडिल्ले आसा. हे जे स्ट्रक्चर्स आशिल्ले ते हांगा इलिगल पद्दतीन आशिल्ले. तशेंच आयज पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन जे इलिगल स्ट्रक्चर्स हांगा आशिल्ले ते आयज डेमोलिश करपाक काडिल्ले आसा. तशेंच हांगा जे लोक आसा ते हांगा भाड्यान रावताले अशा लोकांचें हांगा म्हणणें आसा. तशेंच आयज ह्या डेमोलिशना वेळार हांगा BDO तशेंच पंचायत ऑफिशल्स आनी पुलीस स्टाफ हांगा सगळे ऑफिशल्स हांगा प्रेझेंट आशिल्ले. झोपडपट्टी टायप आसले. 5 स्ट्रक्चर असले. सो जे टॉयलेट आनीक 4 स्ट्रक्चर जे टेम्पररी आसले. फाटली मातशे पक्का लेटरायज स्टोन यूज केल्ले पण हेचे पत्र्याचे आशिल्ले आनी मेंगलोर टायल्स आशिल्ले. जस्ट लायक झोपडपट्टी. टोटल आय थिंक 20 रूम्स वर दे. 20 रूम्स and 6 टॉयलेट. सो हेका आमी पंचनामा केलो. कंप्लेन आयले येतगीर आनीक रेकॉर्ड केलो. तेजे कडेन कसलीच परमिशन नाशिल्ली. आनीक हांगा खूब म्हणजे गार्बेजीचो इशू आसलो. मागीर तुगे सिवेज प्रॉब्लेम हांगा जे नजरे मुखार हे हाडून दिले तेन्ना सरपंचान आनी पंचायत बॉडीन रेजोल्युशन पास केलें की हे डेमोलिश करपाक. आनी त्या अनुसार आयज डेमोलिशन हे जाल्लें आसा. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. द नवहिंद टायम्सान डेक्कन फायन कॅमिकल्साच्या जोड पालवान चिल्ड्रन्स डे मनयलो. भुरग्यां खातीर आर्ट कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें. सुकूर पंचायतीन बाल दिसा निमतान फॅन्सी ड्रेस सर्त घडोवन हाडली. पळयात.
the winners. This year we had 3 categories. The categories and the themes were 5th to 7th standard, we are the agents of change. 8th to 10th standard, hidden gems of Goa. And 11th and 12th, for every child, every right. I'm Mrs. Sabita Nazareth, the grandmother of the 2 kids who are participating in this competition. I must say it is a very well thought of the way the children have occupied this whole room. The response was very good, and the 3 different groups that were made were exactly suited to their age. Really very thankful to Navin Times for organizing this event on such a beautiful day. नवीन भारतने आपल्यासाठी जी चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली त्याबद्दल मी नवीन टाइमची खूप आभारी आहे. प्रत्येक मुलाला वाटते की आपल्याला काहीतरी करून दाखवायची इच्छा असते आणि त्यांच्यासाठी स्टेज मिळणे खूप गरजेचे असते. माझे नाव युविका निलेश देसाय आणि हांव द रोजरी स्कुलाच्यान. हांवें आज नवीन टायम्साच्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतिल्लो. हांवें 5th to 7th म्हणजे वी आर द एजंट्स ऑफ चेंज ह्याच्या कॅटेगरीन पार्ट घेतिल्लो. नवीन टायम्सान हे खूब बरें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलां आणि तेमी एवरी इयर असले कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करता. I am thankful about the competition from the Navin Times, and we get a lot of experience from this type of competitions, and it is very interesting to participate because we get many more experiences and enthusiasm in us. My name is Rachel and I am from Nasrallah. So about this competition, I like it because it has a lot of creativity and also it's like a dream that comes true for me. Today Navin Times created a very well organized program. It was an art competition. Everyone was so enthusiastic about the art competition and they have created a very well drawings and all. Thank you Navin Times for this. Happy Children's Day to all. Today the Navin Times organized a beautiful art competition. Everyone was interested from our school. 7 children have come to our school. It was a nice organization from Navin Times. Thank you and happy Children's Day to all of you. हॅलो, हांव लव्य कुणाल नायक. नवीन टायमान बरें एक्चुअली ऑर्गनायज केला आर्ट कॉम्पिटिशन डॅम्पो हावसान. सो एक्चुअली बरें जालें तें आनी ब्युटिफुली कस्टमायज केला आनी भुरग्यां खातीर बरें लायक तांकां तांचें एक्सप्रेस करूंक जाय तांचें हिडन टॅलंट. तेच खातीर थँक्यू. म्हाका न्ही घरान ड्रॉइंग करपाक खूब आवडटालें. हांव एक दीस न्यूज पेपर अशेंच वाचतालें, म्हाका हे कॉम्पिटिशनाचें कळ्ळें की कॉम्पिटिशन आसा म्हणून नवीन टायम्स दवरता म्हणून. हांव खूब खूश जालें आनी हांवें सांगून विचारलें म्हाज्या डॅडीक की हांव येवपाक शकता की ना. तेणी सांगलें की हा तूं वचपाक शकता म्हणून. मागीर आयज हांव हांगा आसा, खूब एक्सायटेड आसा हांगा रावपाक लागून. म्हाजी ड्रॉइंग काबार जाली आनी हांव खूब थँक्यू म्हणटा नवीन टायम्साक आमकां एक चान्स दिवपाक हांगा येवन ड्रॉ करपाक लागून. थँक्यू. Hello, my name is Sekhtu Sakaram Parab. I like this competition and I am feeling very excited over here and this is very nice. Hello everyone, this is me Zoya Kiledar, a participant for the Navin Times art competition, and the organization had really cooperated with us, and the topic for the drawing competition for 5th to 7th standard was we are the agents of change. Hi, my name is Jivya Nalbekar, the participant of the Navin Times, and they did such a nice organization and I was like so happy and I was literally so afraid that how my drawing is going to be there on the paper, and the topic was we are the agents of change, and I felt like the topic was little difficult, but then my mother helped me. Then she said nothing is difficult, if you try you will able to do everything in this world. Hi, my name is Sibal Fernandez. I am from class 7. So it was a nice organization. हॅलो, माझं नाव शुद्धी तोरसकर अँड हांव सेंट झेवियर्स HSS म्हापसासून येयला. सो म्हाजो एक्सपिरियन्स हांगा खूब बरो आसा की
हांगासर खुबशीं भुरगीं बरी ड्रॉइंगां काडटा आनी हांगासर बरें बरें दिसता सगळें हे ड्रॉइंग बीन काडप आनी म्हाजी आवड आसा की बरी ड्रॉइंग काडपाची. एक्चुली म्हाका स्केच करपाक खूब आवडटा. The experience for me, it was very good. I tried my best to draw and the topic from 5th to 7th was we are the agents of change. It was very nice experience. Like during here the drawing competition, we got to express ourselves. So I would like to thank the Navin Times and Goa 365 for letting us express ourselves. एक सांगू सोदता भुरग्यांक तुमकां की तुमी आपणाक प्रायज मेळटलेच म्हणून तुमी पार्ट घेवं नाका, कळ्ळें न्हू. तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटा. अशा तरेचे कार्यक्रम ही आयोजीत करता आणि नवीन टायम्स आयोजीत करता. हांव खूब तांकां धन्यवाद म्हणटा की अशा तरेचे कार्यक्रम, ज्या कार्यक्रमाच्या थ्रू तुमकां एक आयडिया मेळटा. We basically are into production of various agrochemicals, but while we do our business, we always feel that we should do something for the society, and that is where CSR comes into picture. Our relation with Navin Times is very long lasting. Over the years, we have always been doing various events with them, and more so they are into children development. So we at Navin Times as well as Navprabha, we would like to give you all a platform to write or even express yourself in the, means we are giving you, offering a forum. See, nowadays you all are, I am sure you all do a lot of reading, but in the newspapers if you want to publish, we are all there to help you. म्हाका असं जजनीक आपयलें म्हणून सगळ्यांक जर मोटिवेट करून गेल्यार चडशा भुरग्यांनी बेस्ट केला आनी म्हाका सगळ्यांकून क्रिएटिविटी थीम जी आसा ती म्हाका खूब आवडली, तेंची क्रिएटिविटी खूब आवडली आनी म्हाका तांच्यांनी खूब मेहनत करून आनी मातशे डायलॉग तितून चडशे घालचे, कित्याक कॉस्ट्युमांचेरूय मार्क्स वयता प्लस एक्टिंगेचेरूय मार्क्स वयता. सो त्या खातीर मातशें लक्ष दिवचें. देव बरें करूं. आयज 14 नोव्हेंबर चिल्ड्रन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करता. हांव सगळ्या भुरग्यांक चिल्ड्रन्स डेची सगळ्यांक उमेद परबी दिता. सगळीं भुरगीं सगळे आवडटालीं आनी नेहरूक सगळीं भुरगीं चाचा नेहरू ह्या नांवान ताका उलो मारतालीं आनी तशेंच ताका गुलाबाचें फूल खूब आवडटालें. सदांच तेच्या ते पॉकेटाक आसताले आनी खरेंच आमी हे प्रोग्राम चिल्ड्रन्स डेचा मुद्दाम केला की जी भुरगीं आमची सुगुरान जी आहा तांकां प्रोत्साहन मेळचें की फुडें ती अशीच बरे प्रोग्राम करचे आनी तांकां हेजेर स्टेजीर येवपाक तांकां धाडस जावपाक लागून आयचो आमी हो मुद्दाम चिल्ड्रन्स डे आसा म्हणून हो प्रोग्राम आमी थेयला. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवपरांत येवकार. आतां पळया उरिल्ल्यो खबरो. गांव फुडें व्हरतले जाल्यार भुरग्यांचें विजन उपयोगाक येतलें. चिंचणीच्या सरपंचान आस्त उक्तायली. बालदिसाचे निमित्त साधून चिंचणी आयज भुरग्यांची ग्रामसभा जाली. पंचायती कडल्यान कितें अपेक्षा आसात त्यो सांगपाची संद भुरग्यांक ह्या निमतान दितात. सरपंचान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो भुरग्यांक दिल्यो. पंचायत सचिवान बाल ग्रामसभे फाटलो हेच सांगलो. चिंचणी चर्चीचो प्रिस्ट फादर आलेक्स डिसोजान बऱ्या फुडाराच्यो सदिच्छा भेटयल्यो. रिसोर्स पर्सनान बाल ग्रामसभेचो कॉन्सेप्ट स्पश्ट केलो. The children are the future of the village. So आज तुमगेले गांवांत जे बरेपण ते करपा जाय, your fresh ideas, your fresh mind, your fresh vision for the village is
policies which will benefit for the village to move forward. So आयज हे आमचे बाल ग्रामसभा तुमकां आनीक फावट म्हणून परबी दिता आनी आमंत्रण करता. तशेंच आमचो प्रोग्राम आमी आज हाडलेलो आहा फुडें व्हरपाक आनी आमी त्याचो मेन हेतू जो बाल ग्रामसभा करपाक म्हणल्यार आमचे गांवची विलेज एक उदरगती पासत जावं तुमकां फ्रॉम युअर हेल्थ सायड from nutrition side and constant issues of sports, the recreational issues, and different issues which can be communicated with the panchayat member face to face, can be sorted out and we can plan for the development of the village. Platform to provide ideas. Normally Gram Sabhas are the adults where they give ideas, suggestions from their point of view. We never considered, I think till date we have not considered the suggestion of the children. So we are giving you an open platform in a democratic setup to give your ideas, suggestion to the panchayat so that we can give you a better place to live in, your rights to be protected. So I request you, if you person the Gram Sabha, kindly provide your suggestions, ideas for your betterment and the overall betterment of the village. देशाचो फुडार आयच्या भुरग्यांच्या भुजार आसा. बाल ग्रामसभेन रिसोर्स पर्सनांनी जी कितें म्हायती दिल्या ती फुडारा खातीर विचारांची भुती जावन रावतली अशी आस्त फादर आलेक्स डिसोजान उक्तायली. I think everything belongs to you. You are the gold, you are the diamond, you are the pearls of our village and of our nation. You are the future pillars of our nation. I wish you all the best today. Whatever you learn today and whatever you receive today, especially from the resource person, surely will benefit you and help you in your future. God bless you all. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, जवाहर बर्वे आणि भक्तिपय बाळगी. बिरेस्तारा सांजवेळा पावस पडपाक लागलो. पावसाची शिरशिरी बरोच वेळ चालूच आसली. रातचे वेळार पावस पडूं येता. केरळ दर्यादेगेर सक्रीय चक्रीवादळ घोळटा आनी तेका लागून शुक्राराय पावसाची शक्यताय आसा. IMDन शुक्रारा खातीर येल्लो अलर्ट दिला. गडगडाचो पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा. चडशा वाठारांनी फकत हलको पावस पडटलो पूण कांय कडेन गडगडाचो पावस पडूं येता. खर वारो आनी वीजय पडूं येता. वाऱ्याचो वेग सुमार वराक 40 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. तापमान 35 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरतले असो अदमास आसा. 15 मेरेन IMDचो येल्लो अलर्ट. पावसाची शिरशिरी पूण गडगडाचो सांगात. शुक्रारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.